चायनीज स्टार्टर चिकन विंग्स करूया. स्प्रिंग ऑनियन बरें धुवन घेवपा जाय, हितून कोयर बी आसता. आणि हे भाशेन कट करून घेवया. थोडे रफ कट करप आणि थोडे एकदम फायन अशी करप. अर्धे किल चिकन विंग्स आसा, हे बरें धुवन घेतला हांवें. आता कायल गरम जाल्या उपरांत तेल घालतात 2 टेबल स्पून. कायल बरें तापल्या उपरांत चिकन घालया आणि चिकनाक बरें तळसून घेवप. आणि हे प्रोसेसाक म्हणटा सील. पांच मिनटां बरें तळसून घेवप. मातशें कलर चेंज जाल्या उपरांत हितून आलें घालया. आलें हे भाशेन कट करून घेवप. जुलियन कट म्हणटा हे आल्याक. आलें घालया आणि हे मोठे कापून घेतलेले स्प्रिंग ऑनियन. व्हाईट वाईन विनेगर 4 टेबल स्पून आसा. सोया सॉस 2 टेबल स्पून. ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून घेऊया. इल्लो मीठ घालया. उदक घालया 2 कप 500 ml. चड घालप ना, चिकन बुडपा सारकें घालप. मीठ मातशें कमी जाल्ल्या आनी इल्लो घालता. दोन हरवी मिरसांग घातला. आता धाकण लावया आणि एका 20 मिनटां शिजवया. एक पाटी बॉईल येले का ना, गॅस बारीक करप, धाकण लावप आणि एकदम स्लो कुक करप. उदक सुकासर 20 मिनटान उदीक सुकतले आणि चिकनूय रेडी जातले. आता सेसमी ऑयल 2 टेबल स्पून घालया. इल्ले सेसमी सीड घालया. जर हे ओरिजिनल चायनीजीन सेसमी सीड आणि सेसमी ऑयल वता, जर तुमकां आवडना जाल्यार घालनाकात. इंडियन चायनीज जे आमी खाता न्ही इंडियन, तेतून सेसमी सीड आणि सेसमी ऑयल आसना. ताका लागून आमकां ते वेगळे टेस्ट मेळटा. आणि हे ओरिजिनल चायनीजान कितें हे सगळें घालता. आता इल्लो स्प्रिंग ऑनियन घालया, प्लेटिंग करया. आणि हे रेड चिली पिकल चायनीज तुमकां जाय जाल्यार रेसिपी म्हाका विचारप इनबॉक्सान, आमी करया. इल्ले सेसमी सीड घालया वयल्यान, बरें दिसतलें पळोवपाक. जालें, आमचे स्टार्टर रेसिपी तयार. मेळ्या तर दुसरे व्हिडियोन. देव बरें करूं.